ऑलमोस्ट 97% आधार फिडिंग्स आमचे जाल्ले आसा. 97.5%. आउट ऑफ 3,30,000 रेशन कार्ड होल्डर्स ताजे आधार फिडिंग्स आमचे जाल्ले आसा. आणि डेटा आमकां ऑलमोस्ट 65% एट दीस डेट, म्हणजे हांव तुका 8 दिसां पयलींची म्हायती दिता. डेटा सगळे रिसीव जाल्लो आसा. फॉर्म्स आमकां दिवना, जे रेशन कार्ड आसा त्यांनी आमकां डॉक्युमेंट दिले ना किंवा त्यांनी डेटा दिले ना, जाल्यार आमकां अशें समजलें की दे आर नॉट, तांकां रेशन कार्डाची गरज ना अशें आमी समजले. सो वी विल गिव अ नोटीस ऑन द पेपर एंड ऑल. where in some villages ration card easily available मेळटा म्हणटात. आणि चडशे आउटसायडर्स देखून डेटा तुमी कितल्या जाणांनी We cannot bar giving the ration card to the outsider because it is not a Goa scheme. Ration card is totally depend upon the union government. खंयचे आमी रेशन कार्ड कोणा दिता, आउटसायडरांक सुद्दां आमी, इट इज आवर ड्युटी टू गिव द रेशन कार्ड टू द ईच एंड एवरी सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, प्रोवायडेड they should get the cancellation certificate from their state, from the concerned authority. थोडे even foreigners कडे, let me talk frankly with you, even foreigners सुद्धा रेशन कार्ड दिले असतात, but I think that has been terminated, even that officer. It is before my this thing. Before your tenure. Yeah, before my. Foreigners कितले म्हणून अशे? I don't know, but I found one ration card from the Mapsa Bangladesh. Ration card. So मैं त्याचे initial action. Initial झालं, ते पहिलं झालं. Okay, even those people who avail Portuguese passport, they have to surrender all these things. पण थोड्यांना कितें आसता, ते थिंगा घेता पण हिंगा ते सरेंडरच करना. सो हे तुमी खबर काडलेली. वो आता अशे थोडे केसीस आसा. There are some cases, आणि खास करून सालसेडीन केसीस चड आसा. म्हजे कडेन तो रिपोर्ट आयलो आसा. आय हॅव आस्क्ड फॉर द रिपोर्ट रिगार्डिंग दीस. कितले पासपोर्ट होल्डर किंवा सिटीजनशिप, पोर्तुगीज सिटीजनशिप आसतली, बाकी सगळे सिटीजनशिप आसतले, तांचे कडेन रेशन कार्ड तांकां आतां दिवप का ना दिवप ते आमी गव्हर्नमेंट विल डिसायड ऑन दॅट. बट कॅन दे बी गिवन रेशन कार्ड? कशें आसा, जेन्ना दुसरे सिटीजन आसता दिवपाकूच शकना.